मतदारसंघात सगळ्यांच्या आशीर्वादान आणि सहकार्यान आज उबारलेले आसात। आमचो प्रियोळ मतदारसंघाचो एक फोकस असा की जेंका रस्तो ना तो रस्तो प्राधान्यान पयलो दिवपाची मोख आमी दवरलेली आशिल्ली आणि म्हणूनच आज सातत्याने पाठपुरावो करून या रस्त्याची बुनियाद आज आमी घातिल्ली आसात। हो रस्त्याचो एस्टिमेट जावन आसा जवळ जवळ 1,37,00,000 रुपये आणि त्याच प्रमाणे हे काम जे पडिल्लें आसा ते DK भोमकर ह्या एजन्सीक पडिल्ले आसात। आमचे असिस्टंट इंजिनियर त्याचबरोबर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स त्याचबरोबर ज्युनियर इंजिनियर यांच्यानी जात तितले बेगीन ह्या रस्त्याचे सगळे फॉर्मॅलिटीज करून आज हो लोकांक आमी रस्त्याचे सुरवात करपाचे केल्ले आसात। सावयवेरें खेडे सारकेलो 2,60,00,000 रस्तो आज ऑलरेडी आमचो जाल्लो आसा। म्हाका दिसता येणाऱ्या ह्या 1 म्हयन्या भितर ताजे बुनयादीचो फातर आमी बसयतले। त्याचबरोबर प्रियोळच्या आपे सारकेल्या भागान जो कितलोची मागणी आहा ती आमी रोखडेच सुरवात करतले। सगळे जाल्ले आसात। एकूच आमचो डिमांड उरतलो थंय लोकांचे थोडेशे ऑब्जेक्शन आसा ते म्हणल्यार आमचे कणक थंय खुबसो कणक सावयवेरें भागान आणि खंयचे चडशे जे रस्ते जे जाय ते प्रियोळ आमचे सावयवेरें भाग आणि बितकी खांडोळा आणि म्हाका दिसता इवन अमेवाड्याचेर सुद्दां आमी एक बरो व्हडलो प्रोजेक्ट रस्तो घेतिल्लो आसा जे रस्तोच ना थंय सुद्दां आमी घेतिल्ले आसात आणि म्हाका दिसता आमी म्हणिल्लें आसा की ह्या 2.5 वर्सां भितर आमी ह्यो सगळे काही गोष्टी साधन सुविधा प्रोवायड करतले। त्याच प्रमाण तेंचे हांव सगळ्या म्हाज्या ग्रामस्थांच्या वतीन तेंचे आभार मानता। कित्याक तर आयज तेंच्यांनी आमचे हे कितली गेली 30-40 वर्साचे जे स्वप्न असले ते पुराय केला। घर जर आमी ह्या वाठारांत जर बांदतली एक 10 लाखाचे जाल्यार 2 लाख एका दिवचे पडटाले मानायक दिवचे पडटाले आनी खूब डिफिकल्ट जाताली। कोण जर बरो ना जाल्यार तेका अक्षरशः निशनीर घालून बीन व्हरचे पडटाले, खुर्चीर बसून व्हरचे पडटाले आनी अर्दे वाटेक पावता म्हटल्यार तेजी परिस्थिती सामकी बिकट जाताली।